क्रिसमस असो बैलो संभ्रम खडलो जाल्यार मागीर कितें उरता म्हणून विचारूंक पुरो तुमी. डिसेंबरांत लॉकडावन जावन क्रिसमस असो तो संभ्रम आसा तो सगळो खडलो जाल्यार मागीर क्रिसमस म्हणल्यार खंय आसा गे म्हणून न्हय गे. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हाका आमी जापी सोदूंक प्रयत्न करया. आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें फिलिपी घरांक सांव पावलो 3 मागणी करता, तांच्या वचून 3 मागणी करता वा 3 बेसांवां तांकां दिता. कितें तें? पयलें, तुमचो मोग चड आनी चड सोडों दी. पयलें, तुमचो मोग चड आनी चड सोडों दी. आनी दुसरें, जाणवायेन आनी सारके समजणेन तो तुमकां तुमच्या थंय बरोवन वमतो दी. म्हळ्यार जेजू क्रिस्त ताची जाणवाय आनी ताची समजणी तुमच्या थंय बरोवन वमतो दी. आनी तिसरें मागणें तांच्या पासून ताणें केल्लें, जें कितें उत्तम तें तुमी स्वच्छ बरी जावं दी. जें कितें उत्तम आसा ताचे सरशीं तुमचें मोन ओडून दी. 3 संगती. पयलें, तुमचो मोग सोडों दी सोम्या थंय. तशेंच दुसऱ्यान सोम्या थंय तुमची जाणवाय आनी ताचे थंय तुमची समजणी सारकी बरोवन वमतो दी. आनी तिसऱ्यान जें कितें उत्तम आसा तें सोदूंक तुमी चड आनी चड तुमचे थंय तें उरपा येवं दी. हें सगळें जावचें केदळा? एका मनशा थंय आमचो मोग सोडचो केदळा? वा त्या मनशा थंय चडीत जाणवय, त्या मनशाची जाणवय आमकां चडची केदळा? वा तो मनीस बारीच बरो मनीस म्हूण कळचें केदळा? त्या मनशाक आमचे तोंड काडून व्हेल्ल्या वेळार मनीस म्हूण मात्र न्ही, आमचो गांव, आमची ही माती, आमचें हांगाचें जेवण, हांगाचे मनीस, हांगाचो लोक, हें सगळें मिसींग केदळा? आमचें तोंड हें सगळें काडून व्हेल्ल्या वेळार चिंतया, जायते जाण आज कामा खातीर, शिकपा खातीर खंय पयस रावतात. बेंगलोर आसात, थोडे आनी खंयच्या शहरांनी आसात, शिकतात, पीजींत आसात, हॉस्टेलांत आसात. जायते जण परगांवांत काम करतात. तांकां ह्या गांवांत थंय चड मोगी आमकां चड बघा ना, कित्याक हें सदांचें जालां. आमकां सदां दिसता सक्कड हांगासर आसा, देखून आमकां कांय व्हडलें मिसींग म्हूण बघना. पूण तेंच पयस गेल्ल्या मनशाक चड बघता. म्हजो गांव, म्हजे मनीस, म्हजें परिसर, म्हजी इगर्ज, म्हजें कुटुंब, आवय बापय, म्हजें थंयचें जेवण. जर त्या परगांवांत कोणी एकलो गांवचो मेळ्ळो जाल्यार वेगळी वचून उलयता. हांगासर मेळ्ळ्यार आपटोन गेल्यार आमी उलयना. थंय कोंकणी आयकल्लो कुठलो? आमचो मनीस, आमचो. हें आमचें तोंड काडून व्हेल्ल्या वेळार मात्र आमकां बघता. चड मोग आवय थंय केदळा? घरा आसल्या वेळार न्ही. आमकां काडून तिचे जावन आमकां खंय पयस गेल्ल्या वेळार वा सांग पुरो आमी खंय पयस कामार आसां, आवय थंय चड मोग, तिचो चड उडास येता, बापायचो चड उडास येता, गांवचो चड उडास येता. तशेंच तांच्या मोगाची जाणवय आमकां केदळा बघता ती नातल्या वेळार आमच्या सांगाता. खंय एकडे जावंक पुरो एकलो तरणाटो पीजींत रावता, ताका मस्त कस आसात, एकसुरो आसा, गांवांत ताचे फ्रेंड्स आसात, तो एकलोच आसा. ते ताळा ताका बघूंक सुरू जाता तो कितलो बरो आसलो न्ही. आमच्या सांगात आसलो जाल्यार, तो एक फ्रेंड आसलो जाल्यार म्हाका ह्या कश्टांतले बचाव करता आसलो. एटलिस्ट ह्या एकसुरपणांत म्हणी एक सांगात आसतो आसलो. तशेंच आमचो गांव उत्तीम म्हणून बघचें केदळा? आमी थंय नातल्या वेळार, आमी खंय पयस आसल्या वेळार आमकां बघता हांगाचें कितें आसल्यार तें म्हजें न्हय, म्हजें सगळें गांवांत आसा, तें उत्तीम, हांगाचें न्हय. हीं बगणां आमचे थंय येतात. आनी हेंच घडल्लें वेंचीक पुताक. वेंचीक पूत बापाय लागीं झगडें करन सगळें खाण घेवन तो गेलो. वचोन दुकराच्या गुडांत ताका गल्ल्यो सांगोपणी खावन जी येवची तसली परिस्थिती ताका आयिल्ली. आनी त्या वेळार ताका बगलें म्हजो बापाय कितलो बरो न्हय गे, म्हजो बापाय कितल्याशा कामाच्यांक जेवण वाडटा, बऱ्यांतलें बरें जेवण वाडून ताका पोसता. पूण ताचो पूत हांव एक गुलाम जावन त्या दुकराच्या गुडांत आसा. ते ताळा ताका बगलें बापायचो मोग कितलो वर्तो आसलो न्हय गे म्हणून. तशेंच ताका अनुभव जालो, जर हांव बापाय सांगत आसलो जाल्यार कितलें बरें आसलें न्हय गे, हांगासर हांवें कश्टाचें आसलें गे, हांव थंयसर आसलो जाल्यार कितलें बरें आसलें न्हय गे. आनी तशेंच ताका बघूंक सुरू जालें म्हजो बापाय कितलो उत्तीम न्हय गे.
मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हें आयच्या पयल्या वचपांत ती आमी पळयता. आयच्या पयल्या वचपांत बारूक प्रवादी जेरुसलेमाक एक आवय म्हण लेखून तिका तो सांगता, जेरुसलेमा तुजी कंत सोड, कंतीचें नेसण तुवें नेसलें तें काड आनी वैभवाचें नेसण तूं नेस आनी पर्वताक वचून पळय, तुजीं भुरगीं रायाळ पालकेर तीं फाटीं येतें आसात. रायाळ पालकेर तीं फाटीं येतें आसात. तीं हांगातान वेताना कशीं गेल्लीं? पांय वाटेन गेल्लीं. तांकां आंबोडन व्हेल्लीं, बोडन व्हेल्लीं, खंय व्हेल्लीं? तांकां परक्या रायान बंदडेक व्हेल्लीं, गुलामपणाक व्हेल्लीं. पूण आतां तीं फाटीं येतें आसात, पुरुशांवर फाटीं येतें आसा, वैभवान फाटीं येतें आसा. संतोश पाव. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हांगासर बारूक सांगूंक सोदता कितें म्हळ्यार, केदाळा इस्रायल परजेक देव ससार जालो, जेरुसलेम तेंपल ससार जालें, सर्व विधी विधानां आचरणां ससार जालीं. प्रवादी तांची उतरां कितलीं तांणी आयकलीं जाल्यार तीं आयकनातलें बरी गण्य केलें ना. त्या वेळार देव तांकां बंदडेक धाडटा. कित्याक तांकां भोगूंक जाय जेरुसलेम तांच्या जिवितांत कितलें गरजेचें, प्रवादी तांकां कितलें गरजेचें, तांची बली अर्पणां कितलीं तांकां गरजेचीं, देव तांकां कितलो गरजेचो, प्रवादी कित्याक तांकां जाय अशें मोल समजाचें जाल्यार तांकां तें तांच्या जिवितांतून काण सोडचें. आनी आमी जाणा बाबिलोनाच्या बंदड्यांत आसतना इस्रायलचो लोक थंय किर्तनां गायता. तो म्हणटा, बाय द रिवर्स ऑफ बॅबिलोन, ह्या बाबिलोनाच्या न्हंयतडेर बसून आमी इस्रायलाची जेरुसलेमाची कांतारां गावंक जायनात आमच्यान. कित्याक आमच्या सांगाता तें ना. ते जाल्यार तांकां भोगता जेरुसलेम आसलें जाल्यार कितलें बरें आसलें, प्रवादी आमचे सांगात आसलें जाल्यार कितलें बरें आसलें. आमी जेरुसलेमांत आसलें जाल्यार आमी केदाळाय देवाच्या भेटेक वशेत आसले, देवाचें आराधन करीत आसले. आतां तेंय ना, खंयचेंय ना, कांय ना. आनी त्या दाळा केदाळा तांकां देवाची गरज म्हूण बगली, केदाळा जेरुसलेम जाय म्हूण बगलें, केदाळा प्रभाताचें उतर आमकां जाय म्हूण बगलें. त्या दाळा देव तांकां फाटीं हाडटा. आनी हें आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता. नव्या सोल्ल्याक येताना जुआन बाप्तिस्त खुद्द आरण्याक वेता. पयल्या वचपांत आमी पळयलें तांकां आरण्याक वा विल्डरनेस पयशिल्ल्या गांवाक, परक्या गांवाक ताणें देवान धाडलीं. पूण हांगा जुआन बाप्तिस्त आरण्याक वेता. कित्याक? ताका देवाचें उतर प्राप्त जालें. कितें म्हणून? सडवण्याचें देवाचें उतर, सडवण्याची सुवार्ता ताका प्रगट जाली. आनी मेस्सिया येवचो आसा म्हण ताका कळ्ळेंच तो आरण्याक वेता, वरेवेंगड सुवातेक वेता, एक सुरपणाक वेता. कित्याक? जें उतर ताका मेळ्ळां तें ताणें समजोंक जाय. त्या उतराचें मोल कितें म्हण ताका समजोंक जाय. देवान कितें ताका ताच्या दर्शनां दाखयलां तें कितलें म्हत्वाचें, म्हज्या जिविताक कितलें म्हत्वाचें, तें हांवें कशें सांबाळयत म्हणून ताणें समजूंक जाय. आनी ताच्या उपरांत एक निर्धार करूंक आसा, ताणें फाटीं येवंक आसा. आनी इस्रायलाच्या लोकांक ते कोणीय जावं दी, कसल्याय भियामिणें ताणें सुवार्ता प्रगट करूंक आसा. राय जावं दी आनी सोजेर जावं दी आनी कोणीय जावं दी, खंयचेय नागरीक जावं दी, ताणें भियोंक ना. जें कितें उतर ताका मेळटा तशें ताणें सांगूंक आसा. त्या देखून तो आरण्याक वेता, वरेवेंगड सुवातेक वेता, नियाळता आनी एक दृढ निश्चय करून फाटीं येता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, देखून हांवें म्हळें ह्या वर्सा क्रिस्मसा पयलीं लॉकडावन जाल्यार कितलें बरें जायत गी म्हणून. कांयपणी क्रिस्मसाचें फीलच ना म्हण बगात गी, वा कितें गी उत्तीम सोदूंक अनुभव करूंक मेळ्ळें म्हण जायत गी म्हणलें सवाल आमकां दुसूंक पुरो. मोगाच्या न्हू, आमच्या जिवितांत जुआन बाप्तिस्ताच्या जिवितांत आयिल्ले प्रमाणे आरण्य एक आसा, जें एक रान आसा, जें म्हणजे एक सुरपणाक आमी वचोंक जाय. जर आमी वचना देव आमकां एक सुरपणाक घालता. कित्याक? ताचो मोग आमकां समजाचें जाल्यार, तो कित्याक मनीस जालो म्हूण आमकां ताचें मोल कळचें जाल्यार आमी एक सुरपणाक आरण्याक वचोंकूच जाय. जर आमी वचना जाल्यार तो आमकां घालता. कित्याक? दुसरी वाट ना. जावं पुरो जायत्या जाणांक पिडा येता. पिडा येतना तांच्या जिवितांत कितें व्हडलीं सपनां आसलीं, कितें सगळें हांव करता म्हूण चिंतलें, म्हजें तावन सगळें जाता म्हूण चिंतलें, तें कांयच घडनासतना मनीस एक सुरपणाक पडतना आस्पत्रेच्या कटल्यार आसल्या वेळार त्या एक सुरपणांत ताका बगोवंक सुरू जाता कितें म्हत्वाचें म्हज्या जिवितांत, कितें म्हाका भोव लागशिल्लें जायचें, कितें म्हाका गरजेचें आसा. जायते जण सांत जाल्ले आसात आस्पत्रेच्या बेड्डार. काय येवन
झुजांत गायोवन आस्पत्रेच्या बेड्डार आसले वेळार एकसूरपणांत आसले वेळार बायबल वाचून सुरू करन ताचे उपरांत तांकां बगलें जें कितें हांव झुजोन आसां खंय धांवन आसां तें म्हाका गरजेचें न्हय. जें कितें हांव उत्तीम म्हूण म्हज्या जिवितांत सत्तें आसा तें म्हाका गरजेचें न्हय. ताचे वरवीं उत्तीम दुसरें कितें आसा आनी ताणें मात्र म्हाका बचाव करीत. ताची सोडवण म्हाका सोडल्यार पुरो म्हणून ते चिंतात आनी सगळें सोडतात आनी जेजू फाटल्यान वतात. आमी भोगूंक पुरो थोडे बोटी वांजेल वाचतना जेजून हे म्हज्या फाटल्यान म्हळें आनी हे शिश्य गेले. आमी चिंतूंक पुरो हांकां कांय काम नासलें गे, बेकार आसले गे, सक्कड कामार आसले, सक्कड झाडां घेवन मासली पागून आनी कितें करनासलें. पूण जाल्यार जेजून हे म्हज्या फाटल्यान म्हणटाना कित्याक ते सोडून गेले म्हणलें सवाल. कित्याक सोडून गेले म्हळ्यार तांकां बगलें जें कितें आमी करनासो ताचें उत्तीम कितें हांगासर आसा देखून ते ताच्या फाटल्यान गेले. आनी असलें आरण्य आमकां देव जावं पुरो पिडे निमती दिता वा आमच्या जिवितांत खंयसरी जावं पुरो बिजनेसांत वा खंयच्याय संगतींनी एकाच दिसांनी लॉस जाता आनी आमकां सक्कड मनीस सोडतात. व संवसाराचे कोण मोगाचे म्हण आसले म्हाका सदाळीं सांबाळटात म्हण आसले ते मनीस सोडून वेतात. एक सुरे आमी जाता आनी त्या वेळार आमकां बगूंक सुरू जाता आमच्या जिवितांत कितें गरजेचें आसलें गे म्हणून. आनी त्या सगळ्यांनी सांडून गेल्ल्या वेळारय कोण एकलो म्हज्या सांगात आसलो जाल्यार तो सोमी म्हणून बगोवंक सुरू जाल्ल्या दिसा हांव फाटीं येतां, जैतान फाटीं येतां. कशें हांव रडोन कश्टोन गुलामपणांत आसलो गी त्या गुलामपणांतल्यान फाटीं रायाळ पालकेर फाटीं येता आनी बारुकान सांगले बरें पळय वैभवान जैतान ती फाटीं येते आसात सोमयातय. आनी त्या देखून आयचो हो संदेश आमकां भोव गरजेचो. आमचें तें अरण्य तें एकसूरपण आमीच जावन सोदून वचाचें नाजाल्यार स्वामी आमकां तें दिता. दिना जाल्यार आमी ताचो मोग कितलो गुंडायेचो कितलो व्हरतो तो कितलो गरजेचो आमच्या जिवितांत म्हणल्यार आमकां बिलकूल आमी मरता पर्यंत समजोवचें ना. देखून मोगाच्या भावानी भयणी हो एक अवकाश आमकां दिला. जर तर आमच्यान साध्य आसा ह्या दिसांनी प्रत्येक जावन आमी त्या एकसूरपणाक घ्या. जावं पुरो एका दिसाची रेतीर 2 दिसांची रेतीर खंयसरी ना जाल्यार जायते जागे आसात एकसूरपणान करचूंक. एक दीस पूण तो दीस करशी आमच्या बसोत आनी सोम्या बसोत आनी थंयसर आमी नियाळ करया कितलो सोमी म्हाका म्हज्या जिवितांत गरज आसा. जावं पुरो म्हज्या मोगाची लक्षिलीं सांगात आसात, म्हजें बरें काम आसा, सक्कड म्हजें सांगात आसा, पूण तें कांड व्हेलें जाल्यार कोण आसा म्हाका फाल्यां सकाळीं कोण आसा तें समजून काडच्याक आमी असल्या एका अरण्याक एकसूरपणाक या. जर आमकां असलो अवकाश नाका हें म्हाका गरज ना म्हूण बगता तें सोमी आमच्या जिवितांत फोर्सफुली दिता. दुसरी वाट ना. कित्याक ताणें आमकां रचला आमी ताचे तावन आयल्या आमी खंयी भोंवल्यार फाटीं ताचे थंयच वचचें आनी खंयी वचून आमी सडवण जोडूंक जायना. सडवण मेळची ताचे थंय मात्र. सो आमचें स्टार्टींग पॉयंट ताचे तावन आमचें एंड पॉयंट थंयच आनी खंय वचून आमी जियेता म्हळ्यार जायना. देखून सोमयान आमकां धाडलां जाल्यार तो फाटीं हाडूंक जाणा. त्या देखून असली एक अरण्य आमच्या जिवितांत ताणें रुतां करच्या पयलें आमी जागृत घेवंक जाय, जागृत जाय आनी आमी सोदून वचा जाय आनी तो वळ सोमी आमकां आनीक लागीं जावंक साध्य आसा. हो संदेश आयच्या दिसा आमी घेवया आनी ह्या फेस्ताक तयारी करतना चड आनी चड ताका लागीं जावंक ताचो मोग गुंडायेन समजोवंक आनी तो मोग आमचें तें सोडोवंक ताचो आदार आमी मागया.